आमगेले सक्कड मठाधीशांकाय पांय पडून घेवन घेवन आमगेले हांगा वयर बसयले ऑफिस बेरर्स एज वेल एज जगन्नाथ शेणै हांकांय नमस्कार करून घेवन घेवन हांव एक दोन उतर उलयतां. आज आमगेले मध्य पळोवचे एक सहान व्यक्ती बट अद्भुत शक्ती तसल मनीस बसलो. हे फॅमिली आत्ता न्हय, रायट फ्रॉम बिगिनींग समाजाक खंयचे एक प्रोग्राम आसा म्हणून जाल्यार तांगेले फाटीबला राबिल तसल फॅमिली. गणेश पिढी फॅमिली म्हणाली तांणी तांगेले हात तांगेले कोणेय जावं गेलेले लागी तांणी कसले दीन अशी पेटयल म्हणचे ना. तांतूय म्हाका संतोष कसो म्हळ्यार जगन्नाथ शेणै माव ही इज द ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ आवर समाज एज वेल एज ए गुड डोनर टू. हांव हे फॅमिलीक निजावन हांव हार्दिक वंदन करता. शेणै मामा मात्र न्हय, हांगेल मालगड्यांक निजावन शिरसा वंदन करून घेवन घेवन हांव मिगेल दोन उतर उलयतां. एक ऑर्गनायजेशन म्हळ्यार समाज आतां बेंगळुरांत एक्चुअली गौडसार समाज बसवनगुडी एक आशिल्लें आनी एक मल्लेश्वरांत दोन आशिल्ले. ताजे नंतर हांगा परिवार म्हणून जालें. ताजे नंतर पिन्यान जालें. सो भारी संतोष कसो जालें म्हळ्यार आमगेल्या समाजाक समाज कोण घेवन तुमी कसलेच प्रोग्राम करनी जाल्यार व्हडना. तुमी देवा पांय पडून घेवन घेवन आमगेल्या कम्युनिटीचे नीडी चेरडू वच पळय तांगेली एज्युकेशना खातीर तुमी प्रयत्न केले म्हणून जाल्यार ताजे पयशे व्हड कसो येना. एक एज्युकेशन म्हळ्यार एक्चुअली पळयतना आमगेल्या कम्युनिटींत पवर्टी ना म्हणून घेवन घेवन सकणालें की इम्प्रेशन. हांव बसवनगुडींत आमी स्कॉलरशीप दिवचे दिता ती ते स्कॉलरशीप घेवचे येताना ते चेडो हावस येता तांगेलो बापूस येना हावस येता. ते हावस दोळ खंय आसा गो तसो हांगा आसा ती जाल्यार आमगेलो दोळ हांगा वयरी आसात. तांगेलो दोळ हांगा आशिल्ले हांगा दाखोवन म्हळ्यार ते भारी एक कश्टारी तांगेलें तोंड पळयतना निजावन म्हाका दिसता आमगेल्या कम्युनिटींत इतलो पवर्टी आसवाय म्हणून घेवन घेवन आमगेले चेडवांक एज्युकेशनाक सपोर्ट करचें कोण म्हळ्यार ते बायल मनशान आवसून ते आवसून कितले रितीरी तिगेले हेस म्हणून सांगल्यार हांव स्कॉलरशीप दितना इन पर्टिक्युलर केलो बायल मनशा लागीं मागीर तुमी आमगेले फंक्शन हांगा दिता म्हूण निमगे आसा. तांणी म्हणटा ती मामा कशें येवचें फंक्शनाक एक दिवस हांव खंय जावं ते चिल्लर कामां वचना न्ही म्हणून जाल्यार त्या दिवस आमगेले चेडूं उपास करता ती आनी तांगेले स्कूल फीस पंचाक सगळें हांवेची एक्स्ट्रा वर्क करून घेवन घेवन आमगेलें काम जालें मागीर हापोळकी वोडकी करून घेवन सुकोवन घेवन त्या रिती करून घेवन हांव चेडूं आपोसका हांव कसान करचें मामा कशें येवचें म्हणून घेवन गेली मिगेली एक आश आसा आकांक्षा आसा. कसान म्हळ्यार आमगेले अनुकूल आशिल्ले जनांना लिबरली हे समाजाक कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हळ्यार तुमी जी ते स्कॉलरशीप दिवची त्या विशय दुसरें समाजाक कॉन्ट्रिब्यूट करून घेवन समाजाचें रायट पे डिस्ट्रिब्युशन केल्लें म्हणून जाल्यार ताजे पयशे व्हड एक हेल्प ना सोसायटीक. हांव तुमकां सांगता तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करचेच पळय तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करचें दिल्ल्यार शिता
हांव तुमगेले आमगेले खंयच का दिवचाका म्हूण तुमगेलें मन आसलें रे तुमकां एक चेडूं आसा तुमी ताका शिकयतात तुमकां 2 चेडूं आशिल्ले म्हूण लेखा आनी एक चेडूं फीस समाजाक दिया तुमकां एक न्हय 2 चेडूं आसले तुमी ताका शिकयता आशिल्ले की ना ते अनुकूल आशिल्ले शिकयता आशिल्ले तुमी एक चेडूं तुमगेलें तुमी शिकया आनेक तुमगेलें चेडूं समाजांत एक आसा म्हूण लेखून घेवन घेवन त्या समाजांत त्या समाजाक ते दूड दिया हांव 2 चेडूं म्हण कुडले आनीकय अनुकूल आशिल्लें ना 2 चेडूं म्हाका स्कॉलरशीप दिवच्याक समाजाक दिवे अशें शिकयलें म्हणून जाल्यार एक कथन करता आमगेल कम्युनिटींत खंयचेय चेडणान फॉर वॉन्ट ऑफ मनी हिज एज्युकेशन शूड नॉट बी रिजेक्टेड मिगेले घर म्हळ्यार एक चेडणान मिगेले कसने नाश हांव एज्युकेशन मुंदर सुद्दां जायना म्हणून घेवन कसने तसो एक परिस्थिती आयली म्हणून जाल्यार इट इज एन इन्सल्ट फॉर द कम्युनिटी हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करचें असल प्रसंग येवचे नज आतां देर आर सम आतां म्हणटा ती नेक्स्ट पार्सीस कोंकणीची GSBची मात्र लायकाचेर अशें म्हूण आमी पळयला कशें करता पळय एक बॉलाची ह्या सायड मात्र पळयला बॅक सायड पळयनी हांव देवाक मागता आमगे जणांक सद्बुद्धी दिवका म्हणून घेवन ही हे तुमी दिल्ली म्हणून जाल्यार एक सांग तुमकां दुसरे तुगेल चेडूं न्हयशी दुसरे चेडणाक तुगेले ताजे एज्युकेशनाक तुमी सपोर्ट केलें म्हणून जाल्यार तुमगेली हेल्थय चांग आसता तुमगेले थिंकींगय चांग आसता तुमगेले डेडिकेशन बारी एक मुखार वता हांव तुमगेले रिक्वेस्ट करता हे आमगेले कम्युनिटींत आनी कसनय तुमी पळोवंक नाका एक चेडणालें एज्युकेशन सेकेंड आमगेले कम्युनिटींत हेल्थ म्हळ्यार कशें आमी पळोवचें म्हणून घेवन हांव समाज हांगा GSB परिवाराक एक प्रपोजल दिता तुमी नीडी दोज हू आर हॅविंग लेस दॅन 3 lakhs or 4 lakhs income per year तांकां आपण घेवन तुमी मेडिक्लेम पॉलिसी काडका तुमगेले प्रिमियमाचे एक 75% की विथ ए मॅक्सिमम ऑफ 4 or 5 or 6,000 रुपीज आमी दिता ते म्हणून घेवन तुमी त्या भाय फंड कलेक्शन करून घेवन आमगेले जनान बायल मनशान आनी कोणीय दोळे उद्दा काडून बिगेले गाजी म्हाका कांयच हांव हॉस्पिटलाक गेले आतां हॉस्पिटलाक गेल्यार तुमगेले मेडिक्लेम पॉलिसी ना म्हणून जाल्यार तुमी पेमेंट करून येवची म्हणून सांगल्यार मस्त कश्टा विशय ते जावचे जावन आमगेले प्रत्येक नीडी कोण कोणाक हेल्थ हेल्थ म्हण न्हय प्रत्येक जाणांक तुमी समज और हे तुगेले हेल्थ वायट जाल्यार म्हण न्हय हेल्थ समजलो अशें तर तुमी सगळ्यांनी मेडिक्लेम पॉलिसी काडका तांतू अनुकूल आशिल्ले कधीच काडटा ती अनुकूल ना आशिल्ल्यांक ए स्मॉल हेल्पिंग हँड आमगेले परिवारांनी दिवका तशें दिल्यार तांकां एक मेडिक्लेम पॉलिसी त्या वे करका आनी एज्युकेशनाकय दिवका आनी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कर म्हळ्यार परिवार म्हळ्यार एक GSB ऑर्गनायजेशन यू शूड इलेक्ट ऑनेस्ट पीपल डेडिकेटेड पीपल हे मुख्य खंयचेय ऑर्गनायजेशनाचे सक्सेसाक डेवलपमेंटाक और रेप्युटेशनाक यू शूड इलेक्ट ओनली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार डेडिकेटेड पीपल डेडिकेटेड म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण तूं निमगेल्यार तुमी ऑनेस्टली काम करचें डेडिकेशन आनी कसं न्हय ना डेडिकेशन म्हळ्यार ऑनेस्टली काम करचें आनी 60 वर्स प्राय जाता तुमी रिटायर जाता ती ताजे नंतर तुमी आनी खंय काम मेळत की म्हणून सोदितात केलो जण तुमी काम समाजांत तूं घेया तुमी बट ऑनररी नॉट ऑन पेमेंट तुमी समाजांत काम घेया 60 वर्स प्राय जालें तुमी रिटायरमेंट म्हण कोल्ले हांव रिटायर जाला कसं करचें आनी काम म्हण न्हय यू शूड वर्क फॉर द सोसायटी तेन्ना तुमगेलें हेल्थच पळय 80 जाल्यारय तुमकां गट्टी बारी चंद्यार चमकून वतात 82 जाल्यारय वतात म्हणजे जाल्यार 84 जाल्यारय
आनी काही चमकून वतात तशी हांव तुमकां म्हणटा काय म्हळ्यार 60 म्हणल्यार रिटायरमेंट करून तुमी मानतार न्हय आतां सिनियर सिटीजन पण मिगेल लेख प्रकारे 80+ ताज्या वयर मात्र सिनियर सिटीजन तुमी सकणा न्हय त्या लेखून घेवन समाजाक काम केलें म्हणून जाल्यार तुमगेली हेल्थ इम्प्रूव जाता देव तुमकां पावता देवान पावता जाल्यार समाजाक काम करा आनी कसलें काम न्हय आमी गुडीक वचून देवस्थानां वचून तुमी पूज करा हांव करूनच म्हणा पूज करा पुरस्कार करा सगळें करा जाल्यार खसन करता न्हय यू शूड रिमेंबर द जनरल सोसायटी आमगेले कम्युनिटीचे हांव आमगेले कम्युनिटीच्याक तुमकां हें करता म्हूण हांव सांगना इफ यू हॅव गॉट कॅपॅसिटी गिव ए हेल्पींग हँड तुगेले नियर बाय घरा लायक कोणी चेडूं शिकतालो आसल्यार तांकां दुसरोच जाल्यार आवडना दिया हांव तांकां दिवचेनूच म्हणा जाल्यार हें केल्यार मात्र तुमकां एक मना समाधान येता जावन तुमी तुमगेल घरच्याक न्हयशी दुसऱ्यांचे काय हेल्प केलें म्हणून जाल्यार राती न्हिदता आनी तुमकां वगी न्हीद येता पण हांव सांगचें न्हय आय एम टेलिंग यू विथ एक्सपिरियन्स म्हाका राती हांतल्यान दोळ धांपूच भितर न्हीद येता कसो जाल्यार म्हळ्यार म्हाका कसो म्हणूंक करता मागीर पळोवचें गेल्यार बिकॉज ऑफ समाज हांव पळय आय एम 84 हांव समाज ऑफिसा सकाळीं गेल्यार 1.5 घंटे पर्यंत समाज ऑफिसा आसता ताजे नंतर अवश्य सांजे वता आनी कोणूय दोळे उदकान आयिल्ले बायल मनशेक केन्नाय तुमी जोर करून पेटोवचे न्हू तिका कशी रिलीफ दिवेता म्हणून घेवन पळया आमगेल बायल मनशांक केन्ना तोंडार हांस येवचे एक डेवलप जाता की अवर सोसायटी वील इम्प्रूव न्हीद जावन आमगेले सोसायटी इम्प्रूव जावचेक बायल मनशा कारण सोसायटी इम्प्रूव जावका जाल्यार एज्युकेशन डेवलप जावंक आमगेले चेडवांक त्या दिवची तांणी आमगेले बायल मनशान मात्र तांगेले एज्युकेशनाक सकट ट्राय करचें हांव ताकाची आमगेले कम्युनिटीन तो मुख्य कारण म्हळ्यार आमगेले बायल मनशाल तोंडार केन्नाय हांस आसका आनी तांणी खंय आयल्यार हांसताच आसका तशें आस पडून जाल्यार खंडीत आमगेली सोसायटी इम्प्रूव जाता हांव तुमकां आनी तुमगेले मस्त शेड्यूल आसा प्रोग्रामाचें हांव आय डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू जाल्यार हांव तुमगेले मदीं केन्नाय येवन तुमगेले उलयता जाल्यार म्हाका तुमी एक करता कर म्हळ्यार गणेश पिढी वन ऑफ द बिगेस्ट फॅमिलीज इन आवर स्टेट वी कॉन्ट्रिब्युटींग लिबरली फॉर द सोसायटी फॉर डिफरंट तुमगेले आमचे गेले म्हण न्हय जन्म प्रत्येक लगेच तांणी हेल्पींग हँड दिला तशीच गणेश पिढी इज गिविंग इन अ बिग वे वी कॅन स्टार्ट इन अ स्मॉल वे तशें करया आमी स्मॉल वे हें केलें म्हणून जाल्यार खंडीत जाता आनी आज प्रार्थना केलेली ते चेडूं दोग जाण भयण आनी भाव कितलो चंद करून प्रार्थना केली तांणी मागीर वेद गोशी म्हण एक संस्कृत श्लोक अर्जुन आनी अशुतोश तांणी दोग जाणांनी हें केलें निजानो तांणी पयलीं आमगेले बसनगुडी समाज येवन एक फंक्शना वेळार वेद घोश केलें बारी चंद करून घेवन केलें न्ही जावन आमगेले जाण हांव तुम जगन्नाथ शेणे मम्माक बारी हार्दिक स्वागत मात करचें न्ही केन्नाय तूं बेंगलोर आयिल्लो तेन्ना JSB परिवार हांगेले येवन घेवन कशें चलत राहा म्हूण एक निमगून घेवन अशी करा रे म्हणून गायडन्स दिला रे ताज्या पयलीं व्हड उपकार इतून सांगून मुगेले दोन उत्तर लाभयता